नमस्कार. या खाशेल्या कार्यावळीत तुम्ही सगळ्याक येवकार. आज आमचे बरोबर असतात भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे. सर, वेलकम. सगळ्यात पहिली गजाल म्हळ्यार आम्ही राज्याच्या सगळ्या लिडरां बरोबर महत्वाच्या आम्ही ही हॉटलाईन एस्टॅब्लिश करत आसात सो दॅट अशा काळा भितर कंटिन्युअसली एक रायट मेसेजिंग लोकां म्हऱ्यान वचचें. सो वायल ओपनिंग दीस प्रोग्राम तुम्ही लोकांक आयच्या घडयेक कितें सांगपाक सोदता थंयच्यान सुरवात करया आनी देन वी विल मूव ऑन टू अदर इश्यूज. हांव लोकांक सांगपाक सोदतां कारण 22 तारीखच्यान जशें सुरवाती पासून पंतप्रधानान अपील केल्या नंतर सगळ्या लोकांनी तें एक्सेप्ट केलें, लोकांनी बंद पाळ्ळो. आतां अजून पर्यंत आज 31 तारीख, त्यानंतर गोवा गव्हर्मेंटान जें सुरू केलें त्या नंतरूय तें लोकांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा. बऱ्या तरेन लोकांचो सपोर्ट आसा. 14 तारीख पर्यंत लोकांनी हे सगळें अशा तरेचेच सहकार्य करचें अशें अपील हांव सगळ्या गोंयकारां लागीं करतां. एक गजाल तुम्ही हे म्हणटा की सध्याचो जो सरकाराचो प्रिपेर्डनेस आसा तो प्रिपेर्डनेस पळयल्यार तुमकां कितें दिसता खंयच्या लेवलाचेर आमचो प्रिपेर्डनेस आसा आनी लोकांनी कितली निश्चिंत रावचें? कशें जाता की बरेचशें कशें जाता लोकांक एक मना भितर भंय दिसता कारण 14 तारखेनंतर परतूय फुडें बंद जातलें काय कितें अशा तरेचें एक लोकां भितर जो भंय आसा तो भंय लोकांनी दवरूं जायना. कारण कशें जाता लोक उगीच जे बऱ्याच जाणां कडेन घरा फूड ग्रेन्स असतात पण बऱ्याच जाणांक दिसता की साठोवन दवरप म्हणजे फुडें आपल्याक उपयोगाक पडूं शकतलें काय कितें आनी त्यामुळे एक्स्ट्रा पर्चेजिंग जी आसा हेचेर लोक जास्त कॉन्सन्ट्रेट करतात. म्हाका दिसता तशें करूं जायना आनी लोकांनी अफवांचेर विश्वास दवरूं जायना. हे बेजिकली हातूंतल्यान एक हें आसा. एक बरी गोष्ट आसा सगळेच जाण म्हळ्यार इरिस्पेक्टीव ऑफ राजकीय पॉलिटिकल पार्टी सुरवातीक जर सोडलें आसत जाल्यार आतां सगळेच जाण आपापल्या परीन जितलें शक्य जाता त्या परीन आपापल्या मतदारसंघा भितर सगळ्याच जाणांक मदत करपाचें काम सगळेच आमदार आसात, सगळे लोकप्रतिनिधी, वेगवेगळ्या पार्टींचे पॉलिटिकल पार्टींचे सगळे लिडर हे सगळेच जाण काम करतात, लोकांक सहकार्य करपाचो प्रयत्न करतात. ही एक बरी गोष्ट आसा. एक दोन मुद्दे ह्या गजाली भितर. पयले म्हळ्यार हेल्थाच्या दृश्टींतल्यान प्रिपेर्डनेस आनी दुसरो म्हळ्यार एसेन्शियल कमोडिटीजांच्या सप्लायाच्या दृश्टींतल्यान प्रिपेर्डनेस. सो आमी हेल्था वयल्यान सुरवात करया. हेल्थाच्या दृश्टींतल्यान जेन्ना पळयता तुमी तेन्ना राज्य कितलें प्रिपेर्ड आसा अशें दिसता तुमकां? म्हाका दिसता की आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे डे टू डे बेजीस मॉनिटरींग करत असतात आनी आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे दोगूय मेळून बऱ्या तरेन हेल्थाचो जो विशय आसा हो बऱ्या तरेन हाताळटात. तांच्यांनी हे कोविड-19च्या अगेन्स्ट फायट करपाक लागून क्वॉरंटायन सेंटरां दोनूय जिल्ल्या भितर नॉर्थ आनी साऊथ म्हणजे अशा हातून तांच्यांनी मये उत्तरेक मये रेजिडेन्सी, म्हापसा रेजिडेन्सी, कलंगूट रेजिडेन्सी आणि ओल्ड गोवा रेजिडेन्सी असे 4 वेगवेगळ्या हातून तांच्यांनी रेजिडेन्सी अवेलेबल केल्ले आसात जेणे करून क्वॉरंटायन जर एखाद्याक दुबाव असलो जाल्यार ताका थंय व्हरून दवरपाक लागून होम क्वॉरंटायन हे आसात. पण हेच्या व्यतिरिक्त इंडिपेंडंट क्वॉरंटायन प्लेसीस हे उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशे 9 जाग्याचेर केल्ले आसा. दक्षिणे भितर मडगांव रेजिडेन्सी आसा, वास्को रेजिडेन्सी आसा, कोलवा रेजिडेन्सी आसा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा साऊथ गोवा ते आता बेगिनच्या बेगीन ते क्वॉरंटायन करपाक लागून ते त्यांची तयारी सुरू आसा आणि नानोट्याल हॉटेलांत अजून त्याचो प्रोसेस सुरू आसा. अशें मेळून एकूण 9 जाग्यांचेर हे क्वॉरंटायन सेंटरां उबी केल्लीं आसा. ईएसआय हॉस्पिटल जे मडगांवचे आसा ते ईएसआय हॉस्पिटल हे कोविड हॉस्पिटल ह्या आमचे जी कोरोनाक लागून जे हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल आसा ते हॉस्पिटल फुल फ्लेज केल्लें आसा कन्वर्ट इनटू कोविड-19 म्हणून आनी ताका लागून बऱ्या तरेची व्यवस्था थंय जे कितें उपलब्ध जाय म्हणजे आमकां समजा तांकां थंय आतां व्हेंटिलेटर कमी आसा जाल्यार त्या व्हेंटिलेटराची व्यवस्था वगैरे हे सगळें तांच्यांनी केल्लें आसा आनी ताका लागून एक बऱ्या तरेचें आनी डे टू डे बेजीस मॉनिटर करप. डेली मुख्यमंत्री प्रेस दिता आनी डे टू डे बेजीस मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर आनी बाकीचे ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी आनी बाकीचे कन्सर्न हेल्थ डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी वगैरे हे सगळेच जाण मेळप आसता तांचे आनी डे टू डे बेजीस ताचेर ते विचार करतात आनी त्यामुळे म्हाका दिसता एक बऱ्या तरेचें एक बरी गोष्ट आसा कारण अजून आमच्यो 5 केसीस आसा ते वाडूना. ते एक देवाचे एक बरें आमचेर कृपा आसा अशें म्हणपाक हरकत ना. दुसरी गजाल जी आसा ती एसेन्शियल कमोडिटीज ज्या खातीर तुम्ही सांगलें की ताचे राजकारण्यांचेर आनी राजकीय पक्षांचेर चड पेच येता आनी हेल्थ म्हळ्यार की ती एक स्पेशलायज्ड गजाल जाता. एक्सपर्ट आसतात, डॉक्टर आसतात, ते कांय गजाली सांबाळटात. राजकीय पेच एक लिडरशीप प्रोवायड करपाच्या व्यतिरिक्त कमी आसता. बट एसेन्शियल गुड्स जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना हो सगळो पेच हो राज्याच्या लिडरशिपीचेर येता. आणि सुरवातीक जो एक 7 दीस जो गोंधळ जालो
आज आमी त्या गोंधळांतल्यान भायर सरपाच्या स्थितीत पावल्यात काय कितें आनी गोंधळ कित्याक जालो असो दिसता? एक म्हणल्यार कशें जाता की दोन गोष्टी आसात तुमी म्हणटा तातूंत. एक सुरवातीच्या हातूंतल्यान एक कशें आसतलें भयभीत वातावरण दिसता की फाल्यां म्हाका मेळटलें काय ना आनी हे सगळी सिस्टम जाग्यार उडोवपाक थोडो वेळ लागता. एक बरें जालें कशें की मुख्यमंत्र्यान सगळ्या आमदारांची मिटींग वगैरे केल्या नंतर सगळ्यांक सांगिल्लें की आमी हांगा बाकी कडेन आनी हांगा एक वेगळो हें केलो की हांगा आमी ठरयलें की मॅक्झिमम जमता आसत जाल्यार घरान घर वचून तें सामान दुकानां ओपन करपच. पण ती करून सुद्दां जर दुकानांत घरा व्हरून जर तांकां होम डिलिव्हरी दिली जाल्यार मातशे म्हाका दिसता लोक भायर कमी सरपाक शकतले. आनी हाका लागून सगळ्यांनीच तें मनार घेतलें. वेगवेगळे NGO आसत, पॉलिटिकल सगळेच पॉलिटिकल, हांव स्पेसिफीक BJP अशें म्हणिना. पण भारतीय जनता पार्टी व्यतिरिक्त बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा, ह्या पार्टीचे कार्यकर्ते आसात, त्यांचे आमदार आसात, तांच्यांनी सुद्दां बऱ्या तरेन मनार घेतिल्लें आसा. आनी मॅक्झिमम ज्यो गरजेच्यो वस्तू फूड ग्रेन्स आयटम जे आसात ते लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न ते सगळेच जाण मेळून करतात. आतां इनिशियली सुरवातीक भाजयेचो थोडोसो विशय सुरू जालो, पण हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जे आसा तें बऱ्या तरेन मॉनिटर करता आनी म्हाका दिसता आज आनी सफिशियंट भाजी सगळ्या पर्यंत पावल्ली आसा आनी बऱ्याच भागांनी भाजी हाडून सुद्दां थोडी एक्स्ट्रा उरिल्ली आसा. आनी एक बरें केल्लें आसा की बऱ्याच कडेन कशें जाता ह्याच गोश्टीचो फायदो घेवन बरेच जाण कितें करतात की आपले चार्जीस जे आसा ते वाडयतात. म्हणून गव्हर्नमेंटान सिव्हिल सप्लायचे जे इन्स्पेक्टर आसा प्रत्येक तालुक्या भितर त्यांची कमिटी केल्ली आसा आनी कोणाक जर दिसत की एखादे फूड ग्रेन्स एक्स्ट्रा पयशांनी दिता आसत किंवा भाजी एक्स्ट्रा पयशांनी विकता आसत जाल्यार इमिजिएटली तांच्यांनी तांचे पर्यंत कंप्लेंट करची अशी तरतूद गोंया भितर केल्ली आसा. फूड ग्रेन्स आतां बऱ्याच तरेन मोठ्या प्रमाणात सुरवातीक कशें जातालें की सुरवातीक बॉर्डरी वयल्यान भितर सोडिनासले ट्रक. पण मुख्यमंत्री स्वता आमचे ज्या भागांच्यान आमकां फूड ग्रेन्स येता, महाराष्ट्र आसत, कर्नाटका आसत, मध्य प्रदेश आसत, ह्या भागांच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर तेंचे उलोवप जालें आनी आतां तशी व्हडलीशी अडचण फूड ग्रेन्स येवपाक हांगाल्यान तशी व्हडली प्रॉब्लम ना. बरेच ते होलसेलर जे आसा ते हांगाल्यानूय ट्रक धाडटात तेचें परमिशन इमिजिएटली आमी गव्हर्नमेंट करून दिता. कलेक्टर ऑफिस हें थ्रू आउट 24 अवर्स काम करता आनी ताका लागून म्हाका दिसता व्हडली अडचण तशी आतां फूड ग्रेन्साक लागून जाता अशें म्हाका दिसना. तुम्ही कितें म्हणटात कारण एक दोन तीन भंय लोकांच्या तकल्यान अजून जे आसात तातूंतले एक म्हळ्यार बाकीच्या राज्यां भितर रिस्ट्रिक्शन्स आसात, लेबर सगळे परत गेल्यात. सो थोडे रिपोर्ट्स येतात की बेळगांव लोडिंग अनलोडिंग करपाक किंवा कोल्हापूर थंयच्यान आमची मेजॉरिटी ग्रॉसरीज येतात थंय लोडिंग अनलोडिंग करपाक लेबराचो प्रॉब्लेम आसा. स्टॉक आसलो तरी ट्रक ना, ट्रक आसल्यार लेबर ना. असे खुबशे प्रॉब्लेम सध्या खूब जाण उलोवन दाखयता आनी तातूंतल्यानूय लोकांच्या मनात एक भंय निर्माण जाला. ह्या भंयाक तुम्ही कशी जाप दितले? ना बरोबर आसा तुमचें, कारण बऱ्याचदा कशें आसता की लेबर जे आसा तरी पण लेबरांनी भयभीत जावं जायना म्हणून मायग्रंट लेबर जे आसात गोंया भितर किंवा जे फॅक्टरीन काम करणारे लोक आसात, आमी आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसांनी हेल्पलायन सुरू केल्ली आसा आनी तांकां भयभीत न जावपाक जायना म्हणून वेगवेगळी शेल्टरां उत्तर गोंयान आनी दक्षिण गोंयान एकूण 14 सेंटरां केल्लीं आसा. म्हणजे उत्तरेक यूथ हॉस्टेल मिरामार, मागीर SAG ग्राउंड पेडे, कलंगूट कम्युनिटी सेंटर, गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल पेडणे, गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल नार्वे बिचोली, गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल सत्तरी ही उत्तरेक आनी दक्षिणे भितर नावेली इंडोर स्टेडियम, मुरगांव राम मंदिर कम्युनिटी हॉल मुरगांव, केपें स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोरीमळ, उगवें पंचायत हॉल उगवें, गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज हॉस्टेल नंबर 3, वेदांता सेजा हॉल कोडली आनी काणकोण म्युनिसिपल हॉल अशे वेगवेगळ्या भागा भितर हे हॉल आनी सगळे कडेन आमी सरकारान हे करून एक्वायर हे करून दवरले, बुक करून दवरलेले आसा जेणे करून जे मायग्रंट लेबर किंवा जे काम करतले पण जे गोंया भितर अडकले, मागीर भितर टुरिस्ट आसत, फॅक्टरीचे कामगार आसत, हांकां दवरपाक लागून आनी थंय तांकां व्यवस्था जेवणाची व्यवस्था जी आसा ही कलेक्टरा मार्फत ती व्यवस्थाय तेंची करपाचें काम चालू आसा जेणे करून तेंच्यांनी त्या भागान रावचें. आतां तुमचो प्रश्न आसा तो एखादी गाडी धाडल्या नंतर भरपाचो थोडोसो प्रश्न आसा, पण बऱ्याच भागा भितर ती कशें जाता की हांगाल्यान जेन्ना गाडी धाडटात तेवेळेस ते कन्फर्म करतात आनी थंय कांय लेबर जे आसात तांचे कडेन थंय ते लेबर थंय काम करतात, पण हांगा अनलोड करपाक ते लेबर हांगा मेळना. त्यामुळे थोडीशी अडचण हांगासर आसा, पण ते होलसेलर जे आसात ते आपापूण मॅनेज करतात आनी हांव पळयतालो की बऱ्याचशा हातून गुदांवा भितर ट्रक आयल्या नंतर जे व्हॉलंटियर म्हणून काम करणारे वेगवेगळे जे कार्यकर्ते जे आसात ते आपण स्वता आपले इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पोझिशन सोडून हे स्वतः सगळे जण हे काम करपाक कार्यरत आसात. ही एक बऱ्या तरेची गोष्ट आसा, कारण आमी सगळे मिळून ही फायट करपाक जाय अशें प्रत्येकाक गोंयकाराक दिसता. एक महत्वाचो इश्यू जो आता खूब फावटी प्रकर्शन 5 किसी मेळटकीर तरी तो प्रकर्शन मुखार येवपाक लागला. तो म्हणजे जे गोंयकार भायल्यान आयिल्ले
हय. अशें लक्षांत आयलें की ह्या 5 4 केसी ज्यो आसात तांणी हय. स्ट्रिक्टली होम क्वॉरंटायन जावपा जाय आशिल्लें. हय. ते होम क्वॉरंटायन जालें ना. ते समाजा भितर भोंवले, हय. हॉटेलांनी गेले, जेवले, खाले आनी ताका लागून गोंयांतली ज्यो सद्याच्यो आमकां 5 केसी दिसतात, त्या हय. 5 केसीचे जे मूळ आसा ते हय. भायल्यान आयिल्ले हे लोक आमचेच गोंयकार तांणी हय. स्वताचेर हे निर्बंध घालून ते हे जे प्रोटोकॉल आसा क्वॉरंटायनाचे ते पाळिना म्हणून हय. ही परिस्थिती आयली हें आतां स्पश्ट जावपाक लागला. हय. अशें गोंयकाराक तुमी कितें सांगतले? कारण परिस्थिती नियंत्रणाक आमची आशिल्ली, अजुनूय आसा अशी दिसता. पूण हय. अशें जर आमी बेजबाबदार वागले जाल्यार ती केन्ना हातभायर वचत सांगपाक जावची ना. अशें गोंयकारा खातीर तुमी कितें सांगतात आनी तांचेर नदर दवरपा खातीर कितें उपाय योजना आसा काय कितें? तुम्ही सांगला ते एकदम बरोबर आसा. कारण इनिशियली ज्या वेळाचेर गोंयकार भायल्या वेगवेगळ्या भागा भितर किंवा वेगवेगळ्या आउटसायड इंडिया पासून जे आयिल्ले तेंच्यांनी जर स्वताक सुरवाती पासूनच जर एक डिसिप्लीन पाळिल्लें जाल्यार ही परिस्थिती व्हडलीशी आमचेर येवची नासली. आतां म्हाका दिसता सादारण 800 लोक हे होम क्वॉरंटायन आसात घरा भितर आपापल्या. आनी म्हाका हांव तांकां सांगपाक सोदतां सगळ्या जाणांक की हातूंत कांय लिपोवपाचें कांयच ना. आतां जर सगळे कडेन सील केल्ल्यो आसात सगळ्योच आमच्यो ज्यो एंट्री पॉयंट जे आसात ते सगळे एंट्री पॉयंट सील केल्ले आसात आनी कशें जालां की सुरवातीक विमानतळ चालू आसलो, ट्रेन चालू आसली. त्यामुळे सगळेच येताले ते 100% ते भायल्यान येतकच तांकां चेकिंग करपूय मेळनासलें. पूण आतां हें सगळेंच बंद जाल्या मुळे म्हाका दिसता आमी इंडिपेंडंटली आमी गोंयकारूच भितर आसात आनी हांगासरल्यान कोणाकूच भितर स्ट्रिक्टली एक्सेप्ट हे ज्यो गाडयो येतात फूड ग्रेन्स घेवन आसत, व्हेजिटेबल घेवन आसत, ते जर गाडयो सोडले आसत ते सुद्दां ड्रायव्हर तेंचे लेबरांक सुद्दां भितर घेनात. आनी ताका लागून स्ट्रिक्टली हें फॉलो केल्लें आसा. त्यामुळे आतां एंट्री तशी अवेलेबल ना आनी कोणी जर येवपाक सांपडलो आसत जाल्यार ताका डायरेक्ट थंय होम क्वॉरंटायनचो स्टॅम्प मारतात आनी त्यामुळे तशें आतां स्ट्रिक्टली फॉलो जाता. पूण तुमी म्हणटा तशें सुरवातीक जाल्लें जाल्यार तशें व्हडलेशें आमकांय अडचण येवची नासली. कारण बऱ्याच कडेन जे केसीस आमकां आढळ्ळे हे सगळे भायल्यान आयल्या तांकांच हें सुरू जाल्लें आसा. आनी सादारण एक बरी गोश्ट आसा ती ज्या लोकांक मेळ्ळें तेंचें टेस्टिंग केल्या नंतर ते व्हडले पॉझिटिव्ह आमकां मेळून हें आमच्या देवाची कृपा म्हणपाक आमकां हरकत ना. पण आमी थोडेशें डिसिप्लीन सगळ्यांनी पाळूं जाय. आनी प्रत्येक जर कोण जो गोंयकार आसत कारण 14 डेज ताका जावना आसत आनी ताका दिसता आपण भायल्यान खंयच्याय शहरांच्यान गोंया भायल्यान जर आयल्लो आसत जाल्यार ताणें स्वता सेल्फ डिसिप्लीन पाळूं जाय. ही एक्चुअली ताणें ही सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल. तें महत्वाची. ताणें भोवूं जायना आनी त्या फॅमिलीन ताका तें मातशें करपाक जाय. तातूंत कांयच वायट धरपाची गरज ना. कारण हें दुयेंसूच अशें आसा, हें व्हायरसूच असो आसा की जो तुका स्वताक दुसऱ्याक त्रास करपाक शकता. त्यामुळे प्रत्येकान हें डिसिप्लीन मेंटेन करपाक जाय अशें हांव सगळ्यां लागीं मागता. म्हाका लास्ट एकच प्रश्न विचारचो दिसता की भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष म्हणजे म्हाका एक तरी मातसो पॉलिटिकल प्रश्न विचारचोच पडटलो हय. की खूब जाण म्हणटात की तुमी जेन्ना 30 आमदारांची मिटींग आपयली, हय. 40 आमदारांची मिटींग आपोवपा जाय आशिल्ली. 30 हय. आमदारांची मिटींग आपोवन थंय तरी तुमी तुमच्या अलायस आनी तुमचे आमदार हांचे पुरतेच हो इनिशिएटीव रिस्ट्रिक्ट केलो. 40 आमदारांक जर आपयल्ले जाल्यार तो आनी एक व्यापक दिसता आशिल्लो. ह्या टिकेक तुमी कशी उत्तर दितात? नाही ऍक्च्युअली कशें जालें की सुरवातीक जेन्ना मिटींग केल्ली त्या मिटींगेक ऑल पार्टी मिटींग आशिल्ली थंय. त्यामुळे त्या मिटींगेक फक्त 30 जाणांक आपोवनाशिल्ले. सगळ्यांक आपयल्ले. काँग्रेस, एमजीपी, गोवा फॉरवर्ड हे सगळेच जाण त्या मिटींगेक आशिल्ले. पयली मिटींग जी जाल्ली ऑल पार्टी. आनी सेकंड वेळाचेर ज्या वेळार तें परतून तें डिसिजन जालें की कितें करप वगैरे त्या वेळाचेर म्हाका दिसता आमी 30च जाण म्हणजे तांकां आपयले. खरें तांकां सगळ्यांक आपयलें म्हण कांय हरकत नाशिल्ली. पण सुरवातीक तांकां सगळ्याच जाणांक त्या मिटींगेक आपयल्ले. त्या बैठकीक हांवूय आशिल्लो एज अ पार्टी बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट. ती मिटींग जी आसली ती ऑल एमएलए एंड ऑल पार्टी मिटींग. पॉलिटिकल राजकीय पार्टी ज्यो आसा तांकां घेवन केल्ली मिटींग. आनी त्या मिटींगे नंतर परतून आनी एकदां जी जाली ताका म्हाका दिसता त्या बाकीच्यांक निमंत्रण वचूंक नाशिल्लें. ओन्ली दीस 30. ताका आपयल्लें म्हण कांय हरकत नासली. आफूं जाय आशिल्लें. कारण आमकां सगळ्यांक मेळून सुरवातीक म्हाका दिसता की हांवें एका चॅनलाक इंटरव्यू दिल्ली कारण ती मिटींग जाल्या नंतर आमचे जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत आसत हांच्यांनी थोडेशें क्रिटिसिजम केलें. जाल्यार हांवें थोडोसो त्या नंतर क्रिटिसायज केलो. कारण कशें जाता की ह्या वेळाचेर आमी राजकारण विसरूंक जाय. सगळे मेळून एक मेळून फुडें वचूंक जाय. त्या नंतर एक बरी गोश्ट आसा की तांच्यांनी आतां क्रिटिसिजम बंद केल्लो आसा आनी प्रत्येक जाण आपापल्या मतदारसंघा भितर आपापल्या एरिया भितर ह्या सगळ्याच लोकांक मदत करपाक पूर्णपणे प्रयत्न करता ही बरी गोश्ट आसा. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, आमदार, सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे काँग्रेस आसत, एमजीपी आसत, गोवा फॉरवर्ड आसत, जितलें शक्य आसा तितलें आपापल्या मतदारसंघातल्या लोकांक लागून मेळप, लोकांक लागून तें जें कितें मेळटा आसत एका फूड ग्रेन्स आसत, व्हेजिटेबल आसत. कारण कशें आसा
की अशें जेन्ना पोझिशन येता त्या वेळाचेर सगळ्याच गोष्टी 100% सगळ्यांक मेळटा अशें ना. पण आमी सगळ्यांनी जर ठरयलें की डिसिप्लिनान हें जर, कारण आमी कितें करतात, म्हाका समजा 1-2 किलो जर एखादी जर रायस जाय आसत जाल्यार हांव ते 4 किलो घेता. कारण कित्याक फुडें मेळत काय ना मेळत, आनी मागीर हातून जाता कशें दुसऱ्याक तें मेळना. म्हजी वखदां आसा, हांव पळयता की इतले लोक कितले सीक पडटात काय म्हूण पळयता. सदांच वचून पळयता सदांच गर्दी आसता फार्मासी भायर. पण लोक कितें करता, फुडल्या म्हयन्याचें प्रोविजन व्हरून दवरता आनी मागीर शॉर्टेज जाता मार्केटांत. आनी ताका लागून हांव अशें म्हणटा की सगळेच जाण आज बरी गोश्ट आसा. एकदां केन्ना तरी आमी सगळे एक जावन झगडूंक जाय. हो जर आमी हारयतले, हो कोरोनाक जर हाडयतले कोविड-19 जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक जावंक जाय. ती एक गोश्ट ह्या निमित्तान बरी जाल्ली आसा. आनी एकदां बरें जाता, कारण बऱ्याच म्हाका दिसता आमी अशें केन्नाच पळोवंक नासलें की बरेचशे फॅमिली एकठांय येवपाक लागलेले आसात. दिसभर भायर आसताले ते सगळेच जाण एकठांय मेळटात आनी एक वेगळें थोडेशें वातावरण, भयभीतय आसा वातावरण, पण एक फॅमिली भितर आनंदाचें वातावरण हें आसा. आनी त्यामुळे प्रत्येक मनीस आपल्या मनशां बरोबर आसा. करेक्ट, दीस इज व्हेरी हें खूब तेंपान जाल्लें आसा. सकाळी पळयत जाल्यार आमी हळू त्या हे जे आमचे पक्ष्यांचे आवाज विसरलेले ते आतां सकाळ जाली त्या भुरगेपणान आमकां अजुनूय येता. सकाळी गांवांत कावळे रडटाले, कोंबडे रडटाले, ते आतां हळू सुरू जावपाक लागले. कारण एक सगळी कडेन शांत वातावरण आसा आनी एक बरें ओवरऑल. पण आमी सगळ्यांनी मेळून आनी एक 14 दीस जे आसात, हे 14 दीस सगळ्यांनी मेळून आमी सांबाळूंक जाय. आनी उगाच घाई करून, आनी हांव सगळे जे शॉपकीपर आसत बाकीचे तांकां हांव सगळ्यांक विनंती करपाक सोदता की तुमी ह्या हाचो फायदो घेवन एक्स्ट्रा लोकांक चार्ज करनाकात. कारण बऱ्याच कडेन हें आसा की डिमांड चड आसल्यामुळे हळूहळू बरेच जाण, कारण आमी मनीस जगलो जाल्यार हे सगळे फुडले गोश्टी आसा. आनी त्यामुळे आमी शॉर्ट हातून, कारण आमी पळयलें अमेरिका आसत, इटली, व्हडले देश जांचे कडेन भरपूर पयसो आसा, पण पयसो आसून कांयच फायदो ना. तो भोगपाक मेळूं जाय. आनी त्यामुळे आज जर अशा वेळाचेर, गरजेच्या वेळाचेर जर गरीब मनशांक, हांच्या सगळ्यांक विनंती करता की खरो कॉस्ट कितलो आसा, जमता तेच्या पेक्षा आनी कमी कॉस्ट करान दियात. कारण असे कितले धंदे आसा की ते आज बंद आसात. आनी ताका लागून तुमी जर एक बरें जर एक पुण्य कार्य जर करतले जाल्यार सगळ्यांक हांव अपील करता, सगळ्या धंदेकारांक, की तुमचे कडेन जी वस्त आसा ती गरजूवंतांक जाय जाल्यार सवाय दियात, पण 1 रुपया सुद्दां म्हारग दिवं नाकात. इतली महाराज कृपा, दिनात. कारण बरेच कडेन हे करतात. तुमच्या ह्या मेसेजीचेर समजा आमी ही हॉटलायन एस्टॅब्लिश केल्या राज्यांतल्या सगळे लिडर्सां बरोबर. म्हाका दिसता तुमकांय गोंयकारां बरोबर विदीन ऑल दीस रिस्ट्रिक्शन ह्या हॉटलायनीच्या माध्यमांतल्यान सतत उलोवपाक आवडटलें. आमी तुमचे म्हळ्यार येत रावतले सो दॅट रायट मेसेजींग, रायट गजाली पावच्यो गोंयकारां म्हऱ्यान. So thanks a lot, sir. We'll be in touch. We'll keep talking to you. You keep talking to the people. आमचे माध्यम आमी सांगला प्रुडंट ह्याच खातीर आसा. आनीक हाज्या की तुमी जाय तशें सांगात, लोकां म्हऱ्यान तशें पावपा जाय. लोकां म्हऱ्यान पावप ह्या दिसांनी म्हत्वाचें. तें काम आमी करया. तुमचें सहकार्य मेळटलें अशी अपेक्षा बाळगिता. थँक्स अ लॉट. आनीक पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. थँक्यू.